एक इंजिनियर ग्रॅज्युएटाक मास्टर्स कोर्स एब्रॉड वचका जाल्यार इंजिनियरींग केलें कुठलें वचका की हांव एक्सपिरियन्स घेवन मागीर वचका म्हणून हे क्वेश्चन्स एक नाय आसता. सो हे पुरो क्वेश्चनाक एक एक्सपिरियन्सान आन्सर करचें आज आमगेले उठ्ठासे आमगेले अभिमानाचे अलुमनाय श्रेयस शेट. नमस्कार अलुमनाय आमगेले अभिमान कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांकी स्वागत. श्रेयस, तुगेली जर्नी स्टार्ट करचे फुडें हांव एक इंट्रस्टिंग न्यूज आयकलेलें. कोविड टायमार ऑस्ट्रेलियाचे क्रिकेट टिमा कॅप्टनान डेव्हिड वॉर्नरान तुगेले एक थंयच्या कोविड सर्विसाक एक शॉट आउट दिलेलें, एक व्हिडिओ केलेलो, मस्त व्हायरल जालेलें. सो त्या स्टोरी आमकां सांग, कसं आशिल्लें, कसं जाल्लें त्या टायमार? तर आता कोविड जाल्ले टायमाक आमगेले ड्युरींग फर्स्ट फ्यू वीक्स ते शिफ्ट जावचे ऑन कॅम्पसाच्यान टू ऑनलायन. तेन्ना पूर लोक हांगा थंय धांवत आसलेचे, ते शिफ्ट जावचे एक टायम घेत आसले आनी लोकांक कितें करचें, जॉब ना, हे ना, आनी थोडे फिलींग सेटबॅक तशी. तेन्ना म्हाका ते टायमाक थोडे हेल्प करचेशी म्हण दिसलें. सो हांव वेंट आउट टू द युनिवर्सिटी आनी दुसरे एरियाक खंय जाता थंय मागीर सर्वीस. लोकांक खंय वचका, खंयचे इन्फॉर्मेशन जाय कोविडा बद्दल, खंय खाण मेळटा, खंय फ्री फूड ना, तुमकां कितें तरी ग्रोसरीज जाय ते कम्युनिटी खंयची कम्युनिटीक तुमी गेल्यार हेल्प मेळटा ते सांगचे. आनी मागीर फूड आमगेले युनिवर्सिटीक वॉलंटियरींग आनी हे करून ग्रोसरी पॅकींग करचे. ते एक स्टुडंट्साक तेणी दूर आसताचे ना, तेंगेले कडेन फंडींग आशिना ना, तेणी जॉब ना सी, तेंकां ग्रोसरी मेळटा अशी ना, म्हण तेंकां आमी कितें करताचे ते विकाचे ग्रोसरी, फूड, ड्रिंक्स, दूध, सिरियल पुरो पॅक करून घेवन ड्रायव्ह अरावंड ब्रिस्बेन आनी तेंकां ते डिलिव्हर करचे आसले. सो ते पुरो करील खातर ऑस्ट्रेलियन गव्हर्मेंटान म्हाका एक बरें करिल्लें म्हण सांगूक तेणी एक शाउट आउट दिलेलें. तेणी डेव्हिड वॉर्नराक आपयन घेवन तेणी ते शाउट आउट करिल्लें. म्हाका ते कळल टायमाक डेव्हिड वॉर्नर कोण म्हण नाशिल्लें. सो हांव ते सांगलें तशें हांव फर्स्ट फ्रेंडा फोन करून विचारलें की तूं डेव्हिड वॉर्नर कोण कोतास, की फेमस आसा, की म्हाका शाउट आउट दिता आसा म्हण. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तो ऑस्ट्रेलियन टीम कॅप्टन आशिल्लो, फेमस क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियाचे, आनी थंय मस्त गुर्ताचे आसा म्हणून होळ बरयल्लें की हे शाउट आउट दिता तसो बरें म्हणून. Okay, and that's interesting. तूं इंजिनियरींग तुगेलें सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजान जालें, ताजे नंतर युनिवर्सिटी ऑफ क्वीनलँड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया हांगा तुवें मास्टर्स केलेलें, MS इन कंप्युटर सायन्स एंड मॅनेजमेंट. हाजे नंतर आतां एक 2.5 year दुखून सेम युनिवर्सिटीन तूं सपोर्ट ऑफिसर जावन सिस्टम एंड प्रोजेक्ट ह्या डिपार्टमेंटांत आसा. श्रेयस, पुरो एक्सपिरियन्स म्हणल्यार युनिवर्सिटी थंय वतारी. सो केन्ना तूं फर्स्ट दिसलें हांव एक ऑस्ट्रेलिया वचका म्हूण? हांव अंडरग्रेडाक वच्चे पयलीं 11th 12th स्टँडर्ड आसतनाच म्हाका भायर वच्चें आशें आशिल्लें. थंय थंयचें एज्युकेशन, थंयची कल्चर आनी वर्क लायफ थोडें एक्सपिरियन्स करचें म्हण आशिल्लें. म्हण हांव ते अंडरग्रेड स्टार्ट करील तकूनच दुसरे कंट्रीचे खंय कितें फेसिलिटीज आसा, कितें एज्युकेशन सिस्टम आसा, हेल्थ कॅर कशें आसा, मागीर थंय पयलींचें जागो बी विजिटींगा वच्चे केन्ना ट्रॅवलिंगाक कशें आसा ते पुरो पयलीं थोडे कंट्रीज म्हाका फायनलायज करिल्ले. आनी मागीर वन्स 3rd 4th year आसतना हांव तेन्ना खंयचे कंट्रीक वचका ते पळोवन घेवन मागीर ऑस्ट्रेलिया पुरो केन्ना लायक आशिल्लें. तो ऑस्ट्रेलिया भितर क्वॉलिटी ऑफ लायफ लायक आसा, वर्क लायफ बॅलन्स मस्त लायक आसा, आनी वर्ल्डाचे टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज भितर 4 cities ऑस्ट्रेलियाचे आसा. सो दॅट इज अ टेस्टमेंट की थंय वन ऑफ द बेस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड. सो ते पुरो मेन घेवन थंय वच्चे एक बरें दिसलें म्हाका. आनी थंयची एज्युकेशन सिस्टम बी मस्त लायक आशिल्लें. आनी म्हाका जाय आशिल्ले कोर्स ते कंप्युटर सायन्स प्लस मॅनेजमेंट ते थंय ते युनिवर्सिटीक मात्र आशिल्ले. सो म्हाका थंय वच्चें म्हण सूट जाल्लें. ओके, तुगेले मुकावेल जर्नी उलोवचे फुडें तुगेलें एक सान परिचय, तुगेलें घर, तुगेलें गांव विशय म्हाका सांग.
आन संतोष शेट तर त्यांनी आता बिझनेस करताचे आणि आम्हा आरती शेट ती मुडाक काम करता सिव्हिल इंजिनियर. मागील एक सान भाव आसा सौरभ आता BDS करता आसा टेंटल. हांव सान आसतना हॉस्टेलाक आशिल्लो फ्रॉम नर्सरीच्यान एक 5th स्टँडर्ड पर्यंत. तेन्ना मस्त बिझनेसाक मूव करता आशिल्लेचे तेन्ना मागेले एज्युकेशनाक इम्पॅक्ट तेंच्यानी मागीर ते म्हाका हॉस्टेलाक दिले. तितून नंतर केंद्रीय विद्यालयाक शिकिल्लो हांव फ्रॉम 6th to 12th स्टँडर्ड. आनी ते KV मँगलोराक आनी KV कारवाराक. तितून नंतर सेंट जोसेफाक इंजिनियरींग करिलें आनी फ्रॉम दॅट टू युनिवर्सिटी ऑफ क्वीन्सलँड ऑस्ट्रेलिया. ओके. तू तो युनिवर्सिटीन तू थंय शिकून ताजे नंतर थंयचे आतां काम करता आसा. सो ह्या कशी जाल्यार पॉसिबल म्हळ्यार तुगेलें थंय तू 2.5 years तुगेलो कोर्स आनी इमिडिएटली यू जॉयन देर टू वर्क. त्या ट्रान्झिशन की त्या कशी जालें? तर हे आनी ते कोवीड स्टोरी लिंक्ड आसा एक्चुली. ओके. तर म्हाका ते शाउट आउट दिला म्हण सांगूक तेणी म्हाका आपयलेलें मागीर थंयचे स्टाफ तेन्ना. हांव तेंकां गुर्त कशें आसा म्हणल्यार हांव ते मस्त वॉलंटियरींग आनी पळय करता आशिल्लो तेन्ना तेंकां मस्त परचेज जालेलें. तेन्ना तेणी म्हाका आपयलेलें की हे जाला तुका ते पयलींचेक म्हण. तेन्ना तेंगेले कोविडाचें जस्ट वापस बॅक टू कॅम्पस ट्रान्झिशन जाता आशिल्लें. सो तांचे पुरो सिस्टम्स आनी तेणी घर घेवन गेलेलें. ओके. सो दे वॉज मुवींग बॅक. तेन्ना हांव ऑफर केली की हांव म्हाका कांय करचें ना आतां टायम फ्री आसा म्हण हांव येवन तुमकां हेल्प करता ते सिस्टम्स वापस हांव येवन पुरो फिक्स करूंक. तेन्ना तेणी सांगलें जे तूं फ्री आसल्यार यो. तेन्ना ते करतानाच मागीर तेणी म्हाका आनीक सिस्टम्स आनी प्रोजेक्ट एक टीम आसा तेंकां सांगलें की हे आसा एक पाटी पयलीं विचारी ते तुमकां हेल्प करयात की म्हण. तेन्ना तांच्यान थंय जंप केल्लें. सो फर्स्ट 2 weeksक हांव थंय ते सिस्टम्स तेंकां ट्रान्झिशन करूंक हेल्प करिलें. ते मस्त लायक जालें तेंकां. सो दे सेड की we'll keep you on and then we'll keep you on as a systems any equipment politic any part time. Then within 1 month think any like they said full time convert karta tumhi and you can work as actual systems pulling your engagement and so the show transition jala but then opas because it's a full time job hamaka interview the process opas karche thile but yeah, they then transition me to a full-time job there. ओके. ग्रेट. आता तू थंय काम करतास सो थंय तू शिकिलो. सो हाऊ डू यू फील टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल आतां अनेक साइड आसता? Like this but also it's a mixed experience कित्याक म्हण हांव थंय शिकिल्लें आनी आतां हांव तेच शिकिल्ले प्रोग्राम्स आनी कितें पार्टिसिपेट करिल्लें तितूचे बॅक एंड हांव आतां डिझायन करता. तेन्ना ते टिम्सा वांगडा उलयतना तेंगेली कितें आयडियोलॉजी आसा तेणी कशें ते डिझायन करिल्ले ते पुरो पयलींचें मातशें इंट्रस्टींग आसता. आनी हांव मागील सायडाच्यान स्टुडंट व्यू तितूचे एक कंट्रिब्यूट करत जाता की हांव आसतना म्हाका अशें एक्सपिरियन्स आशिल्ले हे आसा लायक जाता आशिल्ले म्हण ते दिवन ते इनकॉर्पोरेट दॅट तेंगेल आतां नेक्स्ट कमींग प्रोग्राम्साक आनी ते हांव शिकिल्लें आनी आतां हांव कंट्रिब्यूट करचें म्हाका ते गिवींग बॅक टू कम्युनिटी म्हण कितें दिसता कित्याक तेन्ना मागील एक्सपिरियन्स मस्त लायक आशिल्ले. सो आय ट्राय आनी तेंगेल एक्सपिरियन्स बी मागील अशी लायक आसो आनी इफ नॉट बेटर आसता ते ट्राय टू कीप इट एज गुड एज पॉसिबल. ओके. तू थोडं मेन्शन केलं अदर दॅन कोविड व्हॉलंटियरींग आनी तू करत आशिल्ली मी ती सो दे रेकग्नायज. सो कसं व्हॉलंटियरींग आनी एक मेंटरशीप म्हळ्यार कसं आसता एज अ स्टुडंट थंय युनिवर्सिटी आसतना? सो थंय आतां फोकस तुमगेले खाली एकेडमिक्सा भितर अशें ना. सो तेणी दे ट्राय एंड कीप रेकमेंडिंग की तुमी वॉलंटियरींग करया रिप्रेजेंटेशन करया मेंटरिंग करया ना वर्क एक्सपिरियन्स करया. सो कॅम्पसा भितर बी मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसता भायर बी मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसता. सो वॉलंटियरींग म्हणल्यार ते इव्हेंट्स आशिल्ले ना तेंगेले दुसरे कामाचें कितें आसता ना नवे येल्ले स्टुडंट्साक तेणी मेंटर करचें म्हणल्यार एग्जाम्पल दिल्यार 0 to 5 weeks म्हणल्यार फर्स्ट 5 weeks नवे कोण स्टुडंट्स येताचे तेंकां एक मेंटर आवट पॅर करपाचे. तेन्ना ते मेंटर
helps them settle into university आणि ऑस्ट्रेलियाचे लायफाक तेंगेले सिकील ज्ञान तेणी पास ऑन करपाचे ते पुरा करचे आनी मागीर इव्हेंट्सा भितर तेणी इव्हेंट सेटअप करचे बाकी चलडाक ते गेम्स ना कितें आसा तितूच पळोवन घेवची ते पुरा ऑपॉर्च्युनिटीज आसता आनी एक्सटर्नल आसल्यार तुमी पेट्साक पळोवन घेवचे ना वायल्ड लायफ ना ते दुसरे चॅरिटी ऑर्गनायझेशन्स NGOs असता तितू भितर वचून येवन काम करचे इट कूड बी फॉर नॉर्मल ऑर इट कूड बी टेक्निकल आनी तुमी वॉलंटियरींग लायक ओल्ड एज होमा वचून येवन तांकां कितें तरी फॅसिलिटेट करची ते नाजाल्यार ॲप डिझायन करचे ना कितें तरी इलेक्ट्रिकलाची ते काम करची बट फॉर चॅरिटी. ओके. तू सांगतना फर्स्ट 5 weeks एक मेंटर आसता एका सो तू इनिशियली वतना तुगेला युनिवर्सिटी वतना ते एक क्लास विंगड कंट्री तुकून आसता ते आतां तुगेला युनिवर्सिटीन तू सो खंयचे एक टायमार एक इंटिमिडेशन दिशिल्लास की त्या एनवायरमेंट कशें आसता. हांव फस्ट थंय गेलो तेन्ना म्हाका कल्चरल शॉक जालेलें कित्याक म्हळ्यार आमकां हांगा इंडियाक आसून घेवन ते अभ्यास आसा की आमगेले मनके आसताचे लोक आमगेले सेम आयडियोलॉजी आनी थिंकींग स्टायल आसता जर थंय गेलो तेन्ना तितले डायवर्स कल्चरल बॅकग्रावंड्साचे लोक आसताचे फ्रॉम ऑल ओवर एशिया रशिया इंडिया बी मस्त लोक आसाचे आनी US UK आनी सो तेंगेल कल्चर तेंगेल आयडियोलॉजी तेंगेल पर्स्पेक्टीव तेणी दे सी द वर्ल्ड कंप्लिटली डिफरंटली आमगेल चेना सो तेणी कशी थिंक करताचे तेंगेले प्रायोरिटीज कितें आसा ते आनी मागीर आमगेले आयडियोलॉजी आनी आमगेल कल्चर ते यू लर्न की अशी बी हे आसा यू फील हांव पयले वेला भितर राबतासिलो आतां ते थंयच्यान भायर वचून समुद्रा वचून घेवन आतां इतले पॉसिबिलिटीज आसात आनी दॅर इज नो लिमीट की कितें अचीव करूं जाता सो तितले लोकां मेळून घेवन ते तेंगेल कल्चर शिकचे तेंगेल फूड वेर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट तुमी क्विझीन ट्राय करताना दुसरे टायप तूं केन्ना खाल नासले डिशीज बी खावंक मेळटा आनी तेंगेले कल्चरला भितर तेंगेले रिलिजन आनी तेंगेल कितें करता तेणी फॉर फेस्टिवल्स आनी ते पयलींचे मस्त लायक आसता. ओके. तूं आतां एज अ स्टुडंट आसतना एक एम्प्लॉयबिलिटी अवॉर्ड म्हणून तुका मेळ्ळेलें सो त्या कशी सिलेक्शन प्रोसेस आसता आनी ते कशी आशिल्ली एक्सपिरियन्स. सो एम्प्लॉयबिलिटी अवॉर्ड आमगेले युनिवर्सिटी भितर सो जस्ट स्केल दाखयचे आमगेले युनिवर्सिटीक आतां अरावंड 60,000 स्टुडंट्स पर इयर आसताचे एंड एम्प्लॉयबिलिटी अवॉर्ड कोणाक मेळीत बट यू एक सिलेक्शन प्रोसेस तुका तेणी कितें करता सो टू अलाव और फॅसिलिटेट स्टुडंट्स की तुमी वचून भायर खाली वाजनाकाची थोडे भायर वचून एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज करया थोडे वॉलंटियरींग मेंटरींग आनी करया आनी तुका सो तेंणी एक रिक्वायरमेंट्स दिल्लो आसता की तुमी मिनिमम एलिजिबिलिटी हे अवॉर्डाक एलिजिबल आसूं इतले करील आसा काम ना तेन्ना तुमकां 100 hours वॉलंटियरींग करता तुमी खंय वरीत ऑन कॅम्पस ऑफ कॅम्पस खंय 100 hours वर्क एक्सपिरियन्स तर खंय वचून काम करीत तुमी ते डजंट नीड टू बी पेड सो तुमी इंटर्नशीप करिले ते आनी तुमी 5 सप्लिमेंटरी एक्टिविटीज करता सो ते सप्लिमेंटरी एक्टिविटीजा भितर इट्स ऑनलायन कोर्सीस आसता तुमी ऑन्टरप्रिनरशीप करिले म्हळ्यार एक कंपनी भितर काम स्टार्टअपा भितर केल्यार ना खंय तरी एक क्लब ना सोसायटीचे मेंबर बोर्ड मेंबर आसल्यार लायक प्रेसिडेंट ट्रेशरर अशी ना ते दुसरे कॅटेगरी आसता सो सेम कॅटेगरीचे तूं मल्टिपल कलर ते 5 रिक्वायरमेंट मीट जावचे ना तूं दुसरे कॅटेगरीचे एटलिस्ट 1 करीत आसता सो 5 एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज मिनिमम तुमी करता तेन्ना एलिजिबल जातात की तुमी अप्लाय करीत अवॉर्डाक तेन्ना एक पाटी ते एलिजिबल जाल्या नंतर तुमी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज बरयतात की म्हाका हे अवॉर्ड कित्याक मेळटा हांवें कितें शिकला हांवें म्हाजे एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें हे बरें करताना आनी तितून नंतर मागीर इंटरव्यूज आसता की तुमी हे 2 वर्सां भितर कितें शिकलेचे तुमकां कशें हेल्प जालें ते वॉलंटियरींग मेंटरींग आनी तुमी फ्युचराक हे कशें यूज करताचे आनी तेन्ना ते पुरो जाल्या नंतर मागीर दे नॅरो डावन आनी गिव दी अवॉर्ड टू अ फ्यू स्टुडंट्स सो हांव म्हाका अवॉर्ड मेळटाना आय थिंक 60 स्टुडंट्साक मेळ्ळे आउट ऑफ द
60,000. That's really great. Okay. ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ सांगल्यावर तू इंजिनिअरिंग जल्ली कूडले मास्टर्स वचक प्लॅन केला सो एक ते कन्फ्युजन असता हांव मास्टर्स डायरेक्ट वचका की आनी 2-3 वर्स काम करून वचका की एक्सपिरियन्स घेवन वचका म्हणून सो ताका कसं सांगचायस पळय तू वॉट इज द बेटर वे सो ती डिपेंड्स की तुमी खंयचे तुमगेल पाथ कितें म्हणून सो इफ यू वॉन्ट टू तुमकां खाली शिकचें आनी थोडें काम करचें एक्सपिरियन्स जाय जाल्यार so I would say तुम्ही direct after undergrad you can go to masters नाजाल्यार तुम्ही undergrad बी थंय वचित so कित्याक म्हण थंय they allow for undergrad and undergrad थंय 3 वर्ष 4 वर्ष केलं so you can finish it a little earlier कित्याक म्हण तुमकां थंय शिकचेक आनी शिकल्या नंतर तुमकां 3 years आता हांव शिकताना 2 years आशिल्ले but 3 years work experience करूंक you get an extension to work there so आनी कांय रिक्वायरमेंट ना जाल्यार तुमकां थंय काम करचें आसा आनी कंटिन्यू करचें आसल्यार आय वूड रेकमेंड की तुमी फस्ट हांगा थोडें काम करया कित्याक म्हळ्यार तुमी काम करील तेन्ना थंय एक्सटेंड करचे पॉयंट्स जे आसता सो तुमी पयलें काम केल्यार एक्स्ट्रा पॉयंट्स म्हणटा ते काम करिल्ल्याक प्लस कॉलेजाचेन ग्रॅज्युएट जालें तशी काम सोदूंक बी इजी जाता कित्याक तेणी विचारता प्रायर एक्सपिरियन्स आसा की म्हणून सो इफ यू जम्प फ्रॉम अंडरग्रॅडाचेन पोस्ट ग्रॅड तेन्ना तुमगे कांय एक्सपिरियन्स ना सो इट गेट्स अ लिटल हार्ड की म्हाका मेळचें एक्सपिरियन्स जाय जाल्यार कोण ऑफर करूंक थोडे हेसिटेंट आसतात जर तुमी पयलें काम करिल्लें आसा इट बिकम्स स्मूथ ट्रान्सिशन की थोडे एक्सपिरियन्स आसा सो तांचेर काम करीत सो इट गेट्स इजियर टू गेट अ जॉब आनी प्लस टू स्टे लॉंगर सो तुमकां थंय वाजून एक्सपिरियन्स करून घेवन वापस येवचें आसल्यार डोंट वरी अबावट वर्क जस्ट डायरेक्ट तुमी वचीत जाल्यार तुमकां थंय रावचें आसा तेन्ना आय वूड से की तुमी थोडे वाजयात शिकया मागीर काम करया मागीर डिसायड टू गो टू पोस्ट ग्रॅड Okay. So in your case, because of the mentoring, volunteering, directly you got job there. With that, खंयचे एक tension नाशिल्लें. Directly you could. Lucky. Definitely. It's not only lucky. It's because तू तितले efforts घाललेले with the like possibility आशिल्लें. Okay. So आणि एक काम केलं ऐकताला ऑडियन्स सांगता एक यंगस्टर सांगता कसं मेसेज दिवचें इश्ट पळता after some past few years experience आमकां ऑस्ट्रेलिया जर बुश फायर जालें तुजें नेक्स्ट कोवीड जालें तुजें नेक्स्ट फ्लड जालें जस्ट लास्ट इयर सो इट्स की मस्त हे एंडाक बी जाला मस्त बरें बी जाला सो रिग्रेशन टू द मेन म्हण एक कॉन्सेप्ट आसा तुमी केन्ना वायट आशिना केन्ना बरें आशिना तुमी ऑलवेज मिडलाक येता सो इफ यू आर हॅविंग बॅड टायम्स लेट इट पास कित्याक थोड्या वेळा नंतर यू वील हॅव गुड टायम्स so don't worry about what's currently happening just enjoy the journey and you'll be fine. Definitely we equally enjoyed your journey also in the university or in your college so Shreyas तू आज आयलो तुका एक्सपिरियन्स शेअर केला तुका मस्त धन्यवाद सांग thank you म्हाका आपल्याक तर thank you तशीच आमगेले हे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.